विक्ट्री इज अ बिग विक्ट्री कितें म्हणल्यार कित्याक लागून विक्ट्री इज अ डेव्हलपमेंटल विक्ट्री कितें बाकी जे आमचे सांगोल पंचायतीन जे कामां पेंडींग आशिल्ले ते कामां करपा लागून केल्ले विक्ट्री आमकां सगळे पंच एक जावन म्हाजें एकूच आहा मनान कितें सगळे पंच आमी सगळे एकूच आहा सगळे एक जावन आपल्या वार्डान कामां करपाचें जे डेव्हलपमेंटल वर्क पेंडींग आहा ते करपाचें आनी फुडें सरपाचें चडशें करून आमचे जुवाईनगर पयलें जाल्यार थिंगा ते एरियान डेव्हलपमेंट जावंकूच ना ते मागे मेन फोकस आसतलो की थिंगा चडशें थिंगा डेव्हलपमेंट जे वार्डान काम जावना थिंगा करपाचें आहा लोकांक त्रास जाल्ले थिंगा कितें मेन थिंगा गार्बेज इशू आहा लास्ट मंथ हांवें एक व्हिडिओ पळयल्ले कोण तरी एक येयल्लो आनी सांगपाक ते गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचे इल्लिगल आहा म्हणून ओके नो प्रॉब्लेम ते सारकी इल्लिगल पेपर्स करूं ना मागे एक म्हणणें की ते कितें फॉर्मेलिटी ते लिगलायज करपा लागून ते गार्बेज प्लांट आमकां चालू करपाक कितें मेन इशू आशिल्ले गार्बेजीचे मेन सांगोल गांवांत कितें आमकडे प्लांट नाशिल्ले आनी गार्बेज आमकां हे करपाक ट्रीट करपाक प्लांट आसूना ते ट्रिटमेंट प्लांट केल्ल्या पण मातशें ऑब्जेक्शन येयलें कितें इल्लिगल आहा म्हणून ते इल्लिगलिटीज कितें आहा ते सॉल्व करपाचें मेन मुद्दो आसतलो कित्याक गार्बेज इशू सॉल्व जाले की गांवांत एक व्हडले इशू सॉल्व जातले सेकंड डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसतलो डेव्हलपमेंटल वर्क्स म्हणजे सगळे वार्डान जितले 11 मेंबर दोन मेंबर ना 9 नंबर वांगडा जावन म्हाका आतां सरपंच केल्ले की तांकां एक कॉन्फिडन्स आहा की हांव सरपंच जावन कितें तरी करतलो म्हणून आनी ते म्हाका एकूच इशू आहा सगळ्यांक घेवन एवरी वार्डान कितें इलेक्शन आतां ते 6-7 म्हयन्यान इलेक्शन येतले पंचायत इलेक्शन आनी सगळे पंच मेंबर्स आहा पळय तांकां आपल्या वार्डान तांकां जिखपाकूच जाय पब्लिकान तांकां निवडून हाडले लास्ट सुद्दां हांवें सांगलेलें पब्लिकान तांकां निवडून हाडलेल्या आनी सगळ्यांक एक आसतलो की आपल्या वार्डान परत आपल्याक जिखपा जाय ताका लागून ते आपल्या वार्डान कितलें जाता ते हार्डवर्क करपाचें आनी म्हाज्या सायडीन कितें सपोर्ट जाय आनी पंचायती सायडीन एज अ सरपंच सांगवाल गांवान प्लस कितें जाय ते सपोर्ट करपाक तांकां तेंच्या वांगडा आसतना सगळे मेंबर्सांचे तेंचे डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाकूच जाय आमचो गिरीश पिल्ले आयज सरपंच जालेलो आसा आणि खऱ्यांनी एक बरी गजाल जालेली आसा सांकवाळ गांवांत एज अ झेडपी मेंबर हांव खूब आनंदी आसा आणि खूब हॅप्पी आसा की गिरीशा सारको एक सरपंच आयज ह्या गांवाक मेळ्ळेलो आसा पयलीं तो सरपंच आशिल्लो तेन्ना सरपंच आसलेले तेन्ना खूब उदरगत जाताली आणि आतांही तुम्ही पळयतली ह्याच्या मुखारय तो एक बरो मनीस सरपंच तर जावच पॉलिटिक्स इज अपार्ट बट पॉलिटिक्स सोडून तो एक बरो मनीस आहा म्हणून आयज तुम्ही पळयले आसा अख्ख्या पंचायतीन सगळे पंच त्याच्या वांगडा आसा हांव ताका खऱ्यांनी अभिनंदन करता आणि ह्याच्या फुडें सांकवाळ गांवांत खूब बरी उदरगत जातली सेकंड टाइम अनोपोज येयला आणि तो एक बरो भुरगो सगळ्या लोकांनी ताका विंचून काडला तेजे वोडां आणि तो जायत लोकांची काम करता जायत लोकांक हेल्प करता गरीब लोकां जावं गरीब लोकां तो चड हेल्प करता पळय तेगे बर्थडे जाल्या बर्थडे दिसा तेणें कोण पॅरलायज जाले त्या लोकांक तेणें हेल्प केलां तेगे बोल्सांत पयशे मोडले तेणें आणि तो एक बरो भुरगो तो पंचायत फुडें घालता फावंडेशन घालपा पंचायती आमगेले न्यू